साद्या काळाचो पांचवो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज साद्या काळाच्या पांचव्या आयताराच्या देवस्तुतेंत पवित्र सभा आमकां जेजूचेर अखंड भावार्थ आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिता म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. जेजून ताच्या काळार आश्चर्यां केल्ल्या बरी आजुनी आमच्या काळार तो करता. पूण सबार वेळार आमकां जेजूच्या बळाचेर भावार्थ आसना. सागोस्तीन म्हणटा, भावार्थ समजणेचें दार उगडटा आनी अनभावार्थ तें दार बंद करता. आमकां जेजूचेर अखंड भावार्थ आसल्यार तो आमकां आमची पिडा गूण करता. जेजूक पिडेस्तांचेर दया आसली आनी तांच्या कश्टां पासत तो बेजार पावतालो. पातक, पिडा आनी मरण नास करचें ताचें मिसांव जावन आसलें. इजाया प्रवादी म्हणटा, खरेंच आमचे कस ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. जेजून लोकांची कुडीची आनी आत्म्याची पिडा गूण केली. तर जेजूचेर आमचो भावार्थ थीर सांबाळया आनी आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जातली म्हणल्या भरवशान ह्या संभ्रमान भक्तीपणी आतां भाग घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. कित्याक निरापराधी कश्टता. पोरन्या सोल्ल्यांतलें जोबाचें पुस्तक ह्या सवालाक जबाब दिता आनी निरापराधी कित्याक कश्टता म्हणल्याक विवरण दिता. जोब कठीण परिक्षेक वळख जाता आनी जिविताच्या कश्टांच्या परिस्थितीन तो भितर सरता. जोबाच्या जिणेचे घडीत मनशा जिविताचे भिरांकूळ कश्टांची घडी नियाळूंक अवकाश आनी देवाचेर पातयेवंक एक आपोवणें जावन आसा. तर आमच्या कश्टांत देवाचेर पातयेवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवंत पाऊल आपणाक संपूर्ण रितीन देवाच्या सेवेक समर्पिता आनी ताच्या पासून कितेंच आदाय आसना म्हणलें कळयता. सुवार्ता परगट करिना जाल्यार ताका शिक्षा फावो म्हणलें ताका कळीत आसलें. पेल्याच्या गरजांत पावूंक कोरिंथाच्या लोकांक तो शिकयता. तर पेल्या सेवेंत जीण इसारूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत मार्क जेजूचें पयली मिशनरी वावर गालिलियांत सुरू जाल्ल्या विशयान विवरण दिता आनी कशें तो अधिकार आसल्या बरी शिकयतालो म्हणलें स्पश्ट करता. पेद्रूच्या सासूमायक तापातावन तो सुटका दिता आनी अशें ताच्या मिसांवाचो शेवट स्पश्ट करता. तर जेजूच्या भावार्थान थीर रावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूच्या मिसांवाचो शेवट जाणा जावन भावार्थी लोकांच्यो आत्मीक आनी लौकीक गरजो समजून जेजू बरी तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो करून तांच्या भावार्थान थीर आनी मजबूत जावंक तांकां उत्तेजन दिशें तांकां तुज्या दैवीक प्रेरणान आनी तारणान भर म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेचो मोग तांचो हुस्को जावन घेवन सर पंगडाच्या लोकांच्या उदरगते पासून वावरूंक आनी देशांत शांती समाधान भाव बांदवपणाचो स्पिरीट रुपीत करून देश प्रगतीच्या मेटांनी चलोवंक तांकां तुज्या चडवायेन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, सर पिडेस्तांक, प्रायस्तांक आनी निर्गतिकांक तुका समर्पिता. तुज्या पुता जेजूचे मिसांव मनशाक पातकातान मुक्त करून जिवीत दिवचें जावन आसलें. तांच्या लौकीक आनी आत्मीक समस्यांक सुक्त परिहार लाभय आनी तांणी तांचें जिवीत भरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव. चवथें मिशनरी पासून. विस्वासी बापा, सर मिशनरींक तुका समर्पिता हांव. तांच्या मिसा वावरांत तांकां सांगात लाभय. जिविताच्या सर आडकळी मदें आपल्या भावार्थांत दंडळ नासता ना. तुजी सुवार्ता संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी परगट करूंक तांकां तुज्या दैवीक जाणवायेन भर म्हूण मागता हांव. पांचवें फिरकस कुटुंबा पासून. काकुळदार बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांची काकुळट कर. पातकाच्या परिणामा वरवीं सबार आत्मीक आनी कुडीच्या पिडेन कश्टता. जेजूच्या स्पर्शान आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय अशें आमी आमच्या भावार्थांत थीर जावन देखीवंत क्रिस्ती समाज बांदूंक वावरिशें आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता.